कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 FM रेडिओ कारिवोल लंडन. हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर रावपी बेती वेरे बार्देस गोंय. तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता माणकुलें गोंय. सैमान नटलेलें माणकुलें गोंय म्हजें, सैमान नटलेलें माणकुलें गोंय म्हजें. दादोसकाय भोगता सांगतना हांव गोंयचें, दादोसकाय भोगता सांगतना हांव गोंयचें. चली हांव ह्या सैमान नटलेल्या भुंयमायेचें, चली हांव ह्या सैमान नटलेल्या भुंयमायेचें. देवान दिलें व्हडपण गोंयकार म्हणून जगपाचें, देवान दिलें व्हडपण गोंयकार म्हणून जगपाचें. ल्हान व्हड एक एक गांव गांवचें सोबीतपण न्हेसोन आयलें, ल्हान व्हड एक एक गांव गांवचें सोबीतपण न्हेसोन आयलो. एकवटले सगळे गांव उदेलें गोंयचें नांव, एकवटले सगळे गांव उदेलें गोंयचें नांव. माणकुल्या गोंयची सोबीतकाय वाखाणपाक उतरां जातात उणी, माणकुल्या गोंयची सोबीतकाय वाखाणपाक उतरां जातात उणी. तरी बरोवन दवरला गोंय आमचें बरोवप्यांनी आपल्या बरपावळींनी, तरी बरोवन दवरला गोंय आमचें बरोवप्यांनी आपल्या बरपावळींनी. गोंयान आसता सदांच येरादारी भोंवडेकारांची, गोंयान आसता सदांच येरादारी भोंवडेकारांची. दर्या वेळो भाटां दोंगर शेतां पळोवंक आदिस्तान देवा दनयाची. गोंयान आसता सदांच येरादारी भोंवडेकारांची, दर्या वेळो भाटां दोंगर शेतां पळोवंक आदिस्ताना देवा दनयांची. भारताच्या नकाशाचेर दिसलें जरी ल्हान, भारताच्या नकाशाचेर दिसलें जरी ल्हान. माणकुलें गोंय म्हजें खूब गिरेस्त आनी महान, भारताच्या नकाशाचेर दिसलें जरी ल्हान. माणकुलें गोंय म्हजें खूब गिरेस्त आनी महान. देव बरें करूं.